दिसपट्टी वाचपा सद्या काळाचो 16वो हप्तो सोमार पयलें वाचप निर्गमान पुस्तकांतलें वाचप। लोक पळण दवलो म्हूण इजिप्ताच्या रायाक कळटाच ताणें आनी ताच्या परिवारान इस्रायल परजे विशीं आपलें मौन बदल्लें। ताणें म्हळें, आमी इस्रायलितांक आमचे सेवेंतलें वसूंक सोडून आमी कितें केलें? देखून फाराव्यान आपलो रथ तयार केलो आनी आपल्या सैनिकांक एकठांय केले। ताणें 600 उत्तम रथ आनी इजिप्तांतले हेर रथ घेतले आनी हर एका रथाचेर झुजाऱ्यांक घाले। सर्वेस्परान इजिप्ताच्या राया पाराव्याचें काळीज दारूण केलें आनी इस्रायलितां धैर्यान भायर वेतालीं तेन्ना तांची पाट धरून तो गेलो। अशें इजिप्तकार तांची पाट धरून गेले आनी तांणी दर्या लागीं तांबू मारले। ते सुवातेक पावले। पाराव्याचे सर घोडे आनी रथ, ताचे घोडेसवार आनी ताची फौज पिहायरोता लागीं बालझेफोना मुखार आसली। फाराव लागीं पावलो तेन्ना इस्रायलितांनी आपली दिश्ट उबारली आनी अचानक इजिप्तकार तांच्या फाटल्यान येताले ते तांणी पळयले। तीं भियान तरतरलीं आनी तांणी सर्वेस्पराक बोग मारली। तांणी मोइजेक म्हळें, इजिप्तांत फोंड नात म्हणून तुवें आमकां ह्या आरण्यांत मरूंक हाडलें? आमकां इजिप्तांतलीं भायर हाडून तुवें आमकां कितें बरें केलें? आमकां आमचे इतल्याक सोड। आमी इजिप्तकारांची सेवा करतल्या अशें आमी तुका इजिप्तांत आसतना सांगूंक ना हांवें? आमी ह्या आरण्यांत मरच्या बदलाक इजिप्तकारांची सेवा केल्ली जाल्यार चड बरें आसलें। मोइजेन जाप दिली, भियेनाकात, थीर रावा आनी सर्वेस्पर आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतल्यात। सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा। सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, तूं म्हाका कित्याक बोग मारताय? इस्रायलितांक पैन फुडें व्हरूंक सांग। तुजी बेतकाठी उबार, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे 2 वांटे कर। अशें इस्रायलितां दर्या मदें सुके धरणे वयल्यान चलतलीं। आबळे हांव इजिप्तकाराचें काळीज दारूण करतलों आनी ते तुमची पाट धरून येतले आनी हांव पाराव्याचेर आनी ताच्या फौजेचेर, ताच्या रथांचेर आनी ताच्या घोडसवारांचेर जैत व्हरूंक म्हजी महिमा दाखयतलों। जेन्ना फाराव्याक, ताच्या रथांक आनी ताच्या घोडसवारांक म्हजी महिमा दाखयतलों तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण इजिप्तकार वळखतले। देवाचें उतर हें। कीर्तन, दाविदाचें कीर्तन। सर्वेस्परा, तुज्या तंबांत कोण रावतलो? तुज्या पवित्र पर्वतार कोण वस्ती करतलो? निर्दोशपणी जियेता आनी न्यायनितीन चलता तो, काळजान तावन सत उलयता आनी आपल्या जिबेन निंदा करिना तो, आपल्या इश्टाक कसलेंच वायट करिना आनी आपल्या पेल्याचेर बदलाम घालिना तो। खोट्या मनशांक कांटाळटा पूण सर्वेस्पराक भियेतल्या मनशाक मनान लेखता तो। आपल्या पेल्याक दिल्लो शापूत मोडिना तो, रिणाचेर वाड घेना आनी निरपराध्यांक वायट करूंक लोन्स घेना तो। जो मनीस अशें करता तो सदांकाल थीर रावतलो। साम माथेवा प्रमाणे सुवार्ता।
तवळ शास्त्रे आनी फारिसेवां भितरल्या थोड्यांनी ताचे लागीं उलोवन म्हळें, मेस्त्री, तुजी एक कुणा आमकां पळयसय. पूण जेसून तांकां जाप दिली, खोट्या आनी विश्वास भांगलेली संतत मात्र कुणा मागता. योना प्रवादीचे कुणे शिवाय दुसरी कुणा तुमकां मेळची ना. जशें योना प्रवादी 3 दीस आनी 3 राती माशेच्या पोटांत आसलो, तशें मनशापूत 3 दीस आनी 3 राती भुमीच्या गर्भांत आसतलो. जर्तेच्या दिसा निनेवेचो लोक हे संतती सवे उबो रावतलो आनी तिका गुन्यांवकारीण करतलो, कित्याक योनाची शिकोवन आयकून ताणें आपली जिणी बदल्ली. पूण योना प्रास व्हरतो हांगा आसा. जर्तेच्या दिसा दाक्षिणेची राणी हे संतती सवे उबे रावतली आनी तिका गुन्यांवकारीण करतली, कित्याक सलमांच्या जाणवायेची मुद्रां आयकुचे खातीर ती अर्दो संवसार पयलींकन आयिल्ली. पूण सलमांव प्रास व्हरतो हांगा आसा. देवाचें उतर हें